गीत घेऊया पेज नंबर 141 K6. Monadlo dziwo zalo zoj zoj, Monadlo Jezu zalo zoj zoj. Sul podwidan rocarak, Kuli koso fonaco, Kona chandorong zai. जीविताच्या गोडाराक दोलीर गुलाम मोनाचो कोणाच्यान करूंक जाय. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमचे सोम्यन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीचे म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमचे मनान आमचे काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात, जे पासत ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर जाल्यो, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान ताच्या उजवाडान सदांच आमचें जिवीत दवरूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पूर देव सदांच आमकां शांतिकायेन एकवटून आमच्या जिवितान ताका पयली सुवात दिवन त्याच भावार्थान फुडें वचूंक म्हूण आमकां आपयता. तरी पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान घडटात त्यो घडण्यो आमकां त्रासान म्हूण घालतात, आमकां कश्ट दूख सोसूंक म्हूण पडटा आनी ते वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागुईन सदांच साकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या आमच्या सर्वेस्परा सर्वेस्परा देवा देवा लागीं विनंती विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रायार, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, सोम्या देवा देवाची शिडी, तूं संसाराचे पाप काडटाय.
जागृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाची मोहिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची ओडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचे तारुणपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजांचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीच्या उतरा वयलो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवशान आमकां बागून दवर. त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोदूंक थारायलें. तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्यान पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेमोत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मनांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशेक्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वळकार. आयकल्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामलाचो पुरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणोया. तुज्या मुखामलाचो पुरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतान सोन तूं म्हाका सोडयताय. काकूत कोर म्हजे मागणें आयकून घे. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पुरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामलाचो पुरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पुरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटा आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्पोर म्हाका हुस्क्यावीन तीर करताय. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पुरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. भाग्योंत जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां.
पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारुती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक कोता ती बोली, आमचीच न्हय बगोर आख्ख्या संवसाराची. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फुटकिरो. असल्या मनशा सोवे सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सोवे खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 soglia canonzala, alleluia, Gesù amcian daila. Alleluia, soglia canonzala, Gesù amcian daila. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एमास थावन आयलोल्या शिष्यान वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपूण जेजूक वळखलो ते त्यांनी शिष्यांक सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात ते भूत म्हूण ती समजतली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी अशे दुबाव तुमच्या मनांत उपसारतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसनात. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेचे नदर ती तरी पूण दुबावताली आनी तितली थटकातली देखून ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें तांकां भाजलेले मासळेंचो कुडको दिलो आनी तो ताणें तांचे हजीर खाल्लो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाता हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेच. मोजिसाचे समूर्ती, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशयी जे बरयलेलें आसा तितलेंय खरें जावचें आसलें. मागीर शास्त्रांत समजून ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेम तावन सुरू करून ताचे नांवाची जीव बदलप आनी पातकाचे भोगसणें सगळ्यांक पोरजांक परगोट जावंक जाय, हाची तुमी गोवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी
तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, एमावस थावन जें कितें आपल्या जिवितान घडलेलें तें पळोवन जे शिश धांवून परतून आपले दुसरे वांगडा आसात तांकां सांगोंक म्हूण येतात, तेन्ना आपले जिवितांतली खबर जेजूचे जे गवायकी जावन आसात ते शुभ वर्तमाना वरवीं दुसऱ्यांक परगोट म्हूण करतात. पूण तरी पूण दुसरे शिश्यान आजून जेजूंक पळोवंक नासलो. जिवीत जाला म्हूण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां आजून दिश्टी पडोंक नासलो. म्हणून एके भाशेन तांची मनां काळजां भिरांतीन म्हूण आसली. ह्या दिसांनी कोवीड-19 आजून संपूंक ना, ते वरवीं आनीक सेकेंड वेव म्हूण आमचे ह्या संवसारान परतून म्हूण दिश्टी म्हूण पडटा. जरी तर आमी पास्कांच्या काळान म्हूण आसा, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो आसा, तो जिवीत आसा आनी आमचे मदेकात आसा म्हूण आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता, तरी पूण आमचे भोवती जें कितें घडटा ते वरवीं आमच्या जिवितान भिरांतशी दिश्टी पडटा. कित्याक म्हूण शिश्यांचें मन आनी काळीज एके भाशेन भिरांतीन आसलें ते जेजू जाणो आसलो. ते वरवीं तांचे मदेकात येवन तो तांकां म्हणटा, शांती तुमकां आसूं. जेन्ना आमची मनां एके भाशेन जेजूक वळखून म्हूण घेतात, आमी शांतिकायेन आमचें जिवीत जिवंक म्हूण जाता. पूण जर तर आमी जेजूक आमच्या जिवितान वळखून म्हूण घेयना, तर आमचे भोवती जें कितें घडटा ते वरवीं आमी खरेंच भिरांता आनी भिरांतीन रावून आमी एके भाशेन एके दुबावान म्हूण पडटा. आनी तेच दुबाव बरेच फावट भावार्थ आसतना पूण आमकां पातकांनी म्हूण घालता. जेन्ना जेजूक म्हूण ते शिश पळयतात, तरी पूण खुशालकायेन तेंची मनां एके भाशेन उल्हासूंक म्हूण सोदतात. पूण भिरांत मनान आसा म्हूण ते थंयच म्हूण रावतात. आनी जेजू तांकां आपले हात पांय दाखोवन म्हणटात, भिवूंक नाका, पळयात हांव खरेंच जिवीत आसा म्हूण. आनी हे मांस आनी हाड जे म्हजे आसा ते वरवीं तुमी हात लायात, अनुभवून घेयात आनी तोच उतर वचोन दुसऱ्यांक तुमी परगोट म्हूण करात. जे पर्यंत आमच्या जिवितान आमकां जेजूचो अनुभव म्हूण मेळना, आमच्यान दुसऱ्यांक ते शुभ वर्तमान परगोट करूंक म्हूण जायना. कित्याक आमी आजून पर्यंत जेजूक मेळोंक ना. जर आमी जेजूक खरेंच आमच्या जिवितान आमी घेता आनी ताका पयली स्वात म्हूण दिता, तर केन्नाच आमच्या जिवितान कसलीच भिरांत येवपाची ना. आमी मिसा बलिदानान सदांच वांटो घेता. जेन्ना जेजून एके भाशेन एमावस तेतून शिश जावन आसले, तेंचे मुखार उंडो मोडटा आनी तांकां दिता, तो खरेंच जेजू जावन आसा म्हूण ते भावार दवरतात आनी धांवून ती गवायकी दिवंक म्हूण येतात. आमी मिसा बलिदानान वांटो घेता. जेजू आमचे मदेकात आसा म्हूण आमी भावार दवरता. तरी पूण जेन्ना मीस जाल्या उपरांत आमी परतून आमच्या संवसारी जिवितान आमी जियेता, तर आमचो भावार्थ खंय म्हूण वेता आनी आमच्या मनान परतून भिरांत खंयच्यान म्हूण येता ताचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. जर आमी सदांच मागण्यान आसा, मागणें करता आनी त्या उतरांचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता, तर आमचो भावार्थ वाडटा आनी त्या वरवीं आमच्यान देवाचें शुभ वर्तमान परगोट करूंक जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जे भाशेन जेजून शुभ वर्तमाना वरवीं शिश्यांचे दोळे उक्ते करून तांचो भावार्थ वाडयलो, तेच वरवीं आमचे भावार्थ जे जावन आसा ते सदांच आमी मनान काळजान दवरून ते दुसऱ्यांक आमी सदांच दिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सर्वपदवीदार बापा, स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या रुजताराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो,
तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो तो मेल्ल्या मते देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो सदमाता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमच्या जिवितान आपलो भावार्थ वाडून आमकां केन्नाच परतून भिवूंक नाका म्हूण आमकां आपयता. तेच वरवीं शांतिकायेन एकवटून रावूंक तो आमची काळजां आनी मनां उजवाडायता. तर आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो थोड्यो मागण्यो जावन आसात त्यो आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमचे जाती जाणां आयज वेगवेगळे कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. संस्कारी फुडारांनी जबाबदारी बेगून आनी पोरजेक न्हय कोश्टांची पूण संवसाराचे जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक ताका बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. दर एका क्रिस्ती बावाटान आपल्या जिवितांतल्यान ओगूंक वळखूंक घेवन तांतले मेकले जावन पुरून जिवनपणाचे ते जिवे नोमानी जावंक आमी ताका बापाचो मोग मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. बावाट जिवो जावंक आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती म्हणल्यार आमच्या जिविताचे दर एका पावलान आमी दाखोवंक आनी अशे क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकां बापाचो जानवाय मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उचारलां त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खासगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुज्या उतरा प्रमाणे सदांच आमचें जिवीत जिवंक तूं जिवीत आसाय म्हूण भावार्थ आनी विश्वास दवरून सदांच त्या वरवीं फुडें वचूंक आमकां आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. सोर पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे चडशी येता. आमकां मेळ्ळलो ह्या वॅक्सिना वरवीं तुजो आदार आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 30 C6.
म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. बापा, सर देण्यांच्या दिनार तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून आमी दिता. आमी जशें येद्दो व्हडलो संतोश भोगूंक संवसारांतून तुवें तिका फावो केलें, तशेंच स्वर्गीचो तो उत्सार व्हरतो अप्रमीत संतोश आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आमी वाखाणची, होरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 dolboroco, सर्वेस्पोर तू. Povit, 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 dolboroco, सर्वेस्पोर तू. Surcani संसार बोल्या तुझ्या वय मोवान. उंचर्गी तुका सोय जाय. सर्वेस्पोराचे नावी येता, येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय जाय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर ओपता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी आद्रेकता.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, भाग्यवंत दोरमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरायकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव वास येता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 71 D42. तुझ्याच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या, मुखेन आमी मारता
प्रार्थुया. प्रितीचे बापा मोगान घुसपटलेल्या पूण संतोषभरीत जाल्ल्या शिश्यां वरी ह्या सर्गीच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आमी भावार्थान देखला आनी मोगान वेंगोयला. येद्दे व्हडले भाग आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजून दिसान दीस आमची मनां उगडूय आनी आमच्या भोंवतणी आसलेल्या मनशां मदें बोगसणे आनी नवे जिवीत दितले जेजूक ताची आज्ञा प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन फर्नांडीस ताणें हे मीस भेटयल्लें आसा आनी प्रवचन केल्लें आसा तर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच प्रमाणे क्वायराक स्टेशा आनी ताच्या वांगड्यांक जी कोण आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय आल्तार बाकीचे वस्तू हांगसर आमकां थाऱ्यार हाडटात ताका देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे आनी मिडिया पासत कित्याक हजारांनी लोक आमच्या मिसान आनी पवित्र बुजवणेंत वांटो घेतात म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक कित्याक व्हडा भोक्तीन आतां लॉकडावन जाल्लें आसा म्हणटात ते सगळे ASIचे पळय मॉन्युमेंट्स आसा ते लॉकडावन आसा पूण आमी ताका सांगलां इगोर्जो हांगसर उक्त्यो आसल्यो मिसान लोक भाग घेतलो. आयताराची आनी हेर दिसांनी मिसां आसतलीं पूण दिसाचे कोणाक भितर येवपाक दिनात कित्याक तो रूल जाल्लो आसा ASIच्या मॉन्युमेंट्सान. तुमकां आनी हेर जीं कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आनी मागण्यांत खूब मग्न आसात ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची सोमवार ते शेनवार सकाळची 2 आसतात 7 आनी 8 पूण ताच्या आदीं आमी पवित्र बुजवण 5 दवरता आनी 6 इंग्लिशीन मीस आसता. तुमकां वांटो घेवंक जाय जाल्यार जाता पूण आमी ते म्हणना तूं यूट्यूबाचेर दाखयता आनी लोक खूब तातूंत वांटो घेतात. आयताराची मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15 ही आमचे भाशेन आनी 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन पूण आयताराचे 6 पवित्र बुजवण आसता. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता 10 वरांचेर तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. आतां कशे भाशेन कितें फुडाराक कितें जातलें तें आमी नोको हांगसर तो लॉकडावन आसत जाल्यार मागीर तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता कितें चलता पळय तें पूण आमी मिसां सदांच दवरतले. हांव पोरूं खूब जाणांक काजाराचें हें बंदोबस्त केल्ली पूण तांकां काजार जावंक नासलेले. ह्या वर्सा ताणें दवरलेलें आसा ताका लागून सांगेचीं जीं काजारां आसात तीं ह्या वर्सा आमी दवरतले. हांव एप्रिलान आनी मायान देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 96 F 22.